हाजाक वचून सगळे जे देवभक्त आयिल्ले आसात तांकां सगळ्यांचे आमी अभिनंदनूय करतात आणि तांणी आपलो पवित्र अशा हाजाक वचून ते दर्शन घेवन आपले सगळे भक्तिभावान जे वचून ते आयल्या ते आयज ह्या मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनाचेर तांचें स्वागत करतना आमचे बरोबर आसात दिगंबर कामत माजी मुख्यमंत्री आमचे उल्हास नायकवाड आमदार त्याच बरोबर दाजी साळकार आणि हाजाचो आमचो मुखेली गोंयचो इरफान मुल्ला आणि बाकी सगळे तुमी पत्रकार सरकार वेळोवेळी प्रत्येक धर्माचो आदर करतनाच आपले परीने एक वेगळेपण दाखयत आसा ह्या वर्सा खरें म्हटल्यार एक्सपोजिशन जें जालें तें गोंयांत जालें तें वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोजिशन जालें ज्या वेळाचेर प्रत्येकानी जे जे त्या एक्सपोजिशनान तांणी भाग घेतिल्लो तांच्यांनी ह्या सरकारचें कौतुक केलें इन्फ्रास्ट्रक्चराचें कौतुक केलें आनी तेच्या मॅनेजमेंटाचें कौतुक केलें त्याच बरोबर फाटल्या अनेक वर्सां पासून हाजाक वचपी जितले यात्रेकरू आसा तांचे खातीर ज्यो सगळ्यो सुविधा करपाच्यो आसतल्यो ते हाज मंडळाच्या मार्फत करता आनी ह्या हाज जे कॉर्पोरेशन आसा त्या हाजाच्या मंडळाचे अध्यक्ष जे उर्फान मुल्ला आसा ते आमचे सगळ्या कडेन उलोवन मुख्यमंत्र्या कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन भासाभास करून योग्य तांची काळजी घेवपाक तांकां ज्यो कितें मदत लागतली ती दिवपा लागून सहकार्य करीत आसता इतलेंच न्ही ज्या दिसा ते हांगसरल्यान वता तेन्ना कसलोच तांकां त्रास जावचे न्ही एअरपोर्टार त्रास जावचे न्ही प्लस तांचे विजा खातीरचे त्रास जावचे न्ही तांकां रावपाचो त्रास जावचो न्ही आनी तांच्या सगळ्या पुढच्या प्रवासाक त्रास जावचे न्ही हाजेर एक सगळे जे डिटेल्स आसा ते हाज मंडळा कडल्यान जाणून घेतात आनी तांकां आमी त्या दिसा वता तेन्ना ग्रीन सिग्नल आमी तेंच्यान दाखोवन तांकां आमी बाय बाय करतात आनी बरे भशेन तेंच्यान वचून येवचें म्हणून आमी तांचे खुशाली आनी प्रार्थना करतात आज ते हांगा आयिल्ले आसा तांचें स्वागत करतना मनांतल्यान खूब आनंद जाता तांचें आयुश्य आरोग्य आनी तांचें जिवन ताका बऱ्या आतां सत्कर्मा हातूंत लागलें म्हणून आनंद करता तांकां बरी सगळे हांगा हाजे कमिटीचे वतीन जे हाजाक गेल्ले आज ते सगळे हाजी जाले हे सगळ्या हाजींचें स्वागत करपाक हांगा जमिल्ले आसा तुमचे बरोबर पक्षाचो अध्यक्ष बाब दामोदर नायक आसा आमचो आमदार बाब दाजी साळकार आसा आमदार बाब उल्हास नायकवाड आसा हाज कमिटीचो अध्यक्ष इरफान मुल्ला आसा आनी बाकीचे सगळे हाज कमिटीचे वांगडी आनी सगळे हाजी प्रत्येक धर्मा भितर जल्माक आयिल्लो मनीस हो केन्ना तरी स्वप्न पळयता की आपूण खंय खंय अमक्या जाग्याचेर वचून येतलो हें ताचें लास्ट केलें आसता पिलिग्रिमेज जशें हिंदू धर्माक आसा जशें कॅथलीक धर्माक आसा मुस्लीम धर्माक ते हाज्याक गेलो की तूं पवित्र जालो हाजी जालो अशें मानतात आनी आमी काही दिसां पयलीं हांगाच सी ऑफ करपाक हांगा जमिले हाजी सगळे जे हाज कमिटीचे वतीन सगळे वताले हाज्याक तांकां आमी हांगा सी ऑफ केल्ले आज आनंदाची गजाल की सगळे जाण बरे वेवस्थीतपणे ते आज परते येतात आनी ते स्वागत करपाक आमी मुद्दम हांगा आयिल्ले हांव तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन येता की बरे करता की बरे भशेन वचून ते सगळे आयले आनी आयच्यान ते सगळे हाजी जाले अशेंच तांचे सरकार जशें दामू नायकान सांगलां की एक्सपोजिशनाच्या वेळार लाखांनी लोक आयले कसलोच त्रास येना आसतना एक्सपोजिशन इतलें उत्कृश्टपणे पार पडलें की म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान खंयच कमतरता दवरली ना आनी सगळे कितें इवन बग्गी सुद्दां हाडल्यो जाणटे मनशांक त्रास जावचो न्ही अशें एक्सपोजिशन पयले खेपेक जाल्लें अशें म्हाका तरी याद जाता आनी त्याच भशेन हाजी आतां जेन्ना वताले तांच्यो सगळ्यो वेवस्था उत्कृश्टपणे करून आतां ते परते बरे भशेन आयल्या म्हणून हांव तांच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करतां आनी तांच्या हातांतल्यान देवान आनीकय मुखार बरें काम करचें अशें मागतां देव बरें नेते आसा ते म्हणटा की BJP सरकार आतां मायनॉरिटीची केअर घेना दखल घेना पण आज जेन्ना हे जर हाजी जर तुमी पळयता सो ताचेर तुमचें कितें मत आसा BJP हे कशें करता आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा आनी आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री हांचे विजनूच आसा की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास आनी आमचो सरकार एक्सपोजिशन जावं हजाची यात्रा जावं म्हणजे ह्या हातून भरपूर काळजी घेवन ह्या हाजीक नाल्यार ते यात्रेकरांक कसलोच त्रास जावचो न्ही हें सदांच आमी पळयतात आनी त्या निमित्यानूच आज आमी जे आमचे मुस्लीम भाव आज हाज्याक गेल्ले गोंयची भाव सुखरूपपणे आज हांगा आयले तांचे हांव वेलकम करता एक पवित्र अशी यात्रा ते आज करून आयिल्ले आसा आनी आज आमचे प्रदेशाध्यक्ष पार्टीचे वतीन ते हांगा आसात आमच्या सरकारा वतीन आमी आसात आनी सगळे मेळून एक बरें तांकां आवडटात आनी म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज हज कमिटीचे जे प्रेसिडेंट आसा नाल्यार
वांगडी आसा ताणें खूब बरी सेवा म्हणजे सरकाराच्या वतीन तांकां दिल्याच स्वता लक्ष घालून म्हणजे मुंबय तांकां वचून जेन्ना तांचे फ्लायट आयली तांचें सामान एका वेगळ्या टेम्पोन घालून हांगा तेंचे हाडून आज ते हांगा येता आसतना सगळ्यांक एक बरें आमी वेलकम दिल्ली आसा आनी हें दाखोवन दिता की आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो खंयच्याच एका धर्मान फुडें काडटा आसतना प्रत्येक धर्माच्या लोकांक जे जे तांचे साधन सुविधा आसा त्यो कश्यो बऱ्यो जातल्यो हे आमी पळयत आसता आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी साथीन लक्ष घालून म्हणजे आमच्या हज प्रेसिडेंटाच्या उर्फान मुल्ला जे आसा तांकां परत परत रिक्वेस्ट करून तांकां बाबा कसलोच त्रास जावपाक ना येदे मोठ्या प्रमाणात जेन्ना ते येदे मोठे पयस सावदीन वता ते सुखरूप येवप तितलेच गरजेचें आसता त्या खातीर हज कमिटीचे आमचे प्रेसिडेंट आनी ताचे सगळे वांगडी उर्फान मुल्ला ताच्या सगळ्या वांगडीचे देव बरें करून म्हणटात की ताणें स्वता लक्ष घालून एक बरें हें करून तांकां सफळपणे हाडलें हांव तांचे सगळ्यांचें अभिनंदन करतां एक बरी पवित्र यात्रेक आज ते वचून हांगा आयिल्ले आसा तांकां शुभेच्छा दितां आनी अशेंच रोखडेंच जुलयान आतां परतें रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट जातलें तेन्ना आमच्यो सरकाराच्यो स्टेट आनी सेंट्रल ज्यो ज्यो सुविधा आमी हाजे खातीर दिता त्यो तांणी ताजो हें फायदो घेवचो आनी फुडल्या टायमाक मोठ्या प्रमाणात आनी वचून तांची जी यात्रा अशी पूर्ण करची तमाम हाजियों की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो मैं शुक्र अदा करता हूँ। हर सालों से बेहतर इंतज़ाम किया गया था और हाजियों को हर तरह की सहूलतें मिली है, किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है और हम तमाम हाजियों की तरफ से हज कमेटी को शुक्र अदा करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाले साल हाजियों के लिए बेहतर से बेहतर सहूलत की अदायगी। सबसे पहले हमारी अल्लाह के जिसकी बड़ाई के लायक है और सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान शुक्र है। इसके साथ साथ में हमारे तमाम सरकारी जो नुमाइंदे हैं खास करके हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का और हज कमेटी और तमाम अरकान मोहन भाई दुआ हज कमेटी के सदर और हमारे डायनामिक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा इंतजाम हुआ हमारे लिए और खास करके कोई तकलीफ नहीं हुई। और भी कंट्रियों के बहुत से हाजी थे वहाँ पर भी परेशानी आई वहाँ पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत आसान काम और अल्लाह का करम है और ये सब आपके जो मेहनत का रंग है तो आज हम इस तरह से सुरक्षित और हिफाजत के साथ पहुँचे हैं। अल्लाह का शुक्र है बेशक अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। अपना हज को गए बहुत अच्छा इंतजाम करे, खाने पीने कहीं की तकलीफ नहीं हुई। हज कमेटी वाले बहुत सेवा करे, अपना बम्बई तक से भी वहाँ से एयरपोर्ट से सब खिदमत करे, बहुत अच्छा करे। सब भी जहाज अल्लाह ताला सब कुछ पूरा मेरे नाम बीबी जान है। ओके तू सांग बरें कशें हज कमिटीचे तर्फे हांव आमचे गोंयचे जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा अध्यक्ष बाब दामू नायक, तशेंच जे आसा मडगांवचे आमदार बाब दिगंबर कामत, आमचे मुरगांवचे आमदार बाब दाजी सालकार, आमचे नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर, यांचे सगळे जे आसा देव बरें करता की जे सकाळींच्यान बाब दामू नायक जे आसा आमची ट्रेन बॉम्बेच्यान पावल्या आनी खंय पावल्या हें वेवस्थीत जे आसा कंटिन्यू जे आसा प्रोसेस ते खंय पावल्या आनी तेंची जी आसा सगळी वेवस्था बाब दामू नायक आमचे अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हे सगळे जे आसा करीत आसले। तशेंच आमचे बाब दिगंबर कामत हे फॉलोअप घेयत आसले आनी सगळें काम सोडून आयज ते फक्त गोंयचे हाजी जे सौदी अरेबिया गेल्ले तांकां घेवपाक लागून स्पेशली जे आयज हांगा तुमी जी आसा हाजिरी दिली ताका लागून मना पासून गोवा स्टेट हज कमिटी आनी सगळे भारतीय जनता पार्टी मायनॉरिटी मोर्चाचे तर्फीन तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी जे हाजीज जे हजा पासून जे आसा बरे भशेन पावल्यात तांकांय जे आसा हांव देव बरें करूं म्हणटा। देव बरें करूं।